सुरला साखळे भाताची पिकावळीक अंदू सामकोच कळाव जालो। उदकाचे व्यवस्थापन बरेच नाशिल्ल्यान तांदळाचे पीक उशीर जाले। जाल्यार दुसरे वटेन शेतकाराक हार्वेस्टिंग मशीन मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकाराक पारंपारीक पद्धतीन हातान कापणी आनी मळणी करची पडल्यान शेतकाऱ्यांनी खंत उक्तायला। तो बंधारो बांदपाचो आसा अशी आमकां आमची पंचायत सांगत आसा। लास्ट 5 वर्सां जाली तो बंधारो बांदता म्हणटा, पण अजून काय तेजे कांय हें ना। जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा, कित्याक तर टॅक्नॉलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी, कित्याक आमकां प्लगिंग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेऱ्या घालून लायले। परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेऱ्या घालून लुवचें पडलें आनी आतां तें तुमी पळयलें आसतलें, गाडी घालून थोडे मोयटा, थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे अजून पडींग आसा। अरे आता 8 दीस जाले, आयतारा कालच्या आज काय फाल्याच्या 8 दीस जाले। आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टिंग मशिनाच ना म्हणून। सुर्ला साखळे वाठारांतल्या सुमार 10,000 चौखण मीटर शेतजमनीचेर अंदू 16 शेतकऱ्यांनी तांदूळ लायले, पूण उदका पुरवण वेळार बदल जाल्ल्यान तांदळाचें पीक उजरा आयले। शेतकी खात्याचे कापणीचे यंत्र वेळार पावले, पूण त्या वेळार पिकावळ काडपाक तयार नाशिल्ल्यान ते यंत्र परत धाडचे पडले। उपरांत तांदूळ काडटना शेतकऱ्यांनी परतून कृषी खात्या कडेन संपर्क साधलो, पूण त्या वेळार हे यंत्र उपलब्ध नाशिल्ले अशें सांगले। हाका लागून शेतकऱ्यांक तांदूळ हाताच्या आदारान कापणी करची पडली। कांय जाणांनी मळणी खातीर ट्रक लेगीत वापरले। शेतवडीक प्राधान्य दिवपाचे आव्हान सरकार करता आसतनाच गरजेची यंत्रणा वेळार मेळनाशिल्ल्यान शेतकार नाराजी उक्तायतात। परिस्थितीचो विचार करून वेळार मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। आयज आमी आसा आयशीर हें शेत आसा थंय आसा, तुमी पळोवंक शकता सायडीक सगळ्या लोकांनी लुवोन थेयल्लें आसा। पण आयज लुवोन म्हणजे कितें जालें की आमच्या शेताक मातशी डिले जाली कित्याक तर आमकां उदक जें आसा हें आमचो सियाबान आसा थंयच्यान हें तुमी कलवट दिसता त्या कलवटानसून आमकां उदक येता आनी तें उदक आमकां शेताक मागीर आमी यूज करता। त्या खातीर अंदू आमचो जो बंधारो आसा सियाबान तो बांदपाक लेट जालो। म्हणजे तेजी जी तेका आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन बांदता, जी आमी फळयो ज्यो आसा त्यो फळयो घालून तेज्या मदीं माती घालून ते बांदप करता आनी ते सगळे जे फळी आसतली जाल्यार ती वर्सांनूच आमची पिड्यार जाता आनी ती आमकां पंचायत प्रमोट करता, पंचायत आमकां ती दिता। म्हणून अंदू सुद्दां हांवें एप्लिकेशन केल्लें लास्ट जुनान केल्लें की आमकां हे फावट म्हणजे तो बंधारो बांदपाचो आसा अशी आमकां आमची पंचायत सांगत आसा। लास्ट 5 वर्सां जाली तो बंधारो बांदता म्हणटा, पण अजून काय तेजे कांय हें ना आनी आमी तेजे फॉलोअपान आसा। पण ह्या वर्सा तांकां सांगलें समज तो बांदिना जाल्यार आमकां फळी मातशी पयलीं हाडून तुमी दिवची म्हणून। पण पंचायतीक एप्लिकेशन सुद्दां करून तेंच्यांनी लास्ट एंड डिसेंबरान आमकां फळी दिली आनी डिसेंबरा उपरांत जेन्ना बांदलो तेन्ना तें उदक आमकां हांगासर येवपाक 1 म्हयनोभर लागता की शेतान तें उदक सारकें प्रॉपर पावतलें म्हणून। मागीर आमची जानेवारी सोंपली आनी फेब्रुवारीन एंड पर्यंत आमी हेंच काम चालू केलें आनी ही 10,000 स्क्वेअर मिटर शेती केल्ली आसा। आनी तुमी पळोवंक शकता ही शेती केल्ली, पण आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच केल्लो की आमकां हार्वेस्टिंग मशीन दिवचें म्हणून, पण जेन्ना गव्हर्मेंटान दिलें तेन्ना आमची सारकी शेती पिकोवंकूय नासली म्हणून मातसो सगळ्या शेताक उदक आसलें आनी त्या शेताक उदक आसलें म्हणून जेन्ना हार्वेस्टिंग मशीन येयलें ना न्ही तें पोंदां वचपाक लागलें आनी आमी तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केली की 15 दिसांनी परत आमकां दिवचें म्हणून। आनी 15 दिसांनी परत जेन्ना आमकां तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलें आनी लुवोन थेया, कित्याक आमी तो मशीन जें आसलें तें कर्नाटकांच्यान येयल्लें आनी तांकां कन्नड आमकां तेंची भाशाय कळना आनी ते कन्नड लोक येयल्ले हांगासर आनी ते उलयताले आनी तेंचे कडेन जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना दुसरे फावट तो म्हणपाक लागले आमी सकयल देवयना, आमी वयर तुमी हाडूं शकता जाल्यार लुवोन थेया म्हणून आमी सगळ्यांनी लुवोन थेयलें। पण वयर सुद्दां तेंच्यांनी आमकां हाडून मशीन दिवंक ना आनी आयज आमचे हे पळय प्रत्येक जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा, कित्याक तर टॅक्नॉलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी, कित्याक आमकां प्लगिंग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेऱ्या घालून लायले। परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेऱ्या घालून लुवचें पडलें आनी आतां तें तुमी पळयलें आसतलें, गाडी घालून थोडे मोयटा, थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे अजून पडींग आसा।
म्हणून जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टींग मशिनाच ना म्हणून इतल्योश्यो गजाली आसा आमी शेतां करा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा जाल्यार ती मशिनरी तरी प्रोवायड करपाक जाय. आयज हार्वेस्टींग मशीन ना, प्लगींग करपाक गव्हर्मेंटा कडेन मशीन ना, आमकां 8-8 दीस रावचें पडटा, तो येतलो तो खंयसून तरी गाडी सुटल्या ह्योच गोश्टी आयकच्यो पडटा. म्हणून आयज अंदू सुद्दां शेतकरी जे ही 10,000 केले ते सगळे निराश जाल्ले आसा आनी ते म्हणटा आनी आमकां शेतां नाका म्हणटा. शेताची आनी घाली हा पण कितें चालू आहा मळणी काय मळणी लुवून जाल्या ट्रॅक्टर घालून हे करून हेंच्यांनी आनी त्रास जाले आमकां रोयल्ले चड जाले. आता कशें करता आता तुमी आनी हें आतां बडयता धरून पांयांनी मळटा बडयता कितें करता थोडे घरा कडेन बडयला तें बसला पूण दवरला. तुमकां तें मशीन दिवंक ना मशीन येयल्या पळय तें पोना गेल्यान घेवन गेलो पळय तसो नाच पत्तो आता कितले दीस जाले काम करता तुमी आनी आतां 8 दीस जाले आयतारा कालच्या आज काय फाल्याच्या 8 दीस जाले. वर्सां येतालें मशीन येताले वर्सां मळून जाताली पयलीं मातशें मागून जाली शेत ती हय खंय जाली कितले शेत आहा ना पयलीं हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.